कामुर्ले वाठारात मेगा प्रकल्पाच्या विरोधात रेव्होल्युशनरी गोवन्सान म्हापसा नगर नियोजन खात्याच्या कार्यालयाचेर मोर्चा व्हेलो। वाठारात मेगा प्रकल्पाक तांत्रीक मंजुरी दिल्ल्यान तशेंच प्रकल्प बंद करचो म्हणून केल्ल्या कागाळीचेर कारवाय कित्याक करूंक ना असो प्रश्न आरजेपीचो सुप्रिमो मनोज परबान केला। हे विशीं जाप विचारपाक नगर नियोजन खात्याचो उपनगर नियोजकाक मेळपाक दिवचें म्हणून तांची मागणी केल्या। आम्ही टीसीपी मे म्हयन्याच्यान आम्ही कंप्लेनी घालता ह्या डिपार्टमेंटाक बार्देसचो जो डेप्युटी टाउन प्लॅनर आसा जयदेव म्हणून। सो तेका आम्ही कंप्लेनी घालीत आसा की तो बार्देस तालुक्यात स्पेशली जाय तशे बिल्डिंगेक परमिशन दिता, रोड आसा तो मेजिना, डोंगर आसा काय पळयना, शेतां आसा काय पळयना, झरे आसा काय पळयना, गांवांत उदक आसा काय पळयना, लायटीचे प्रोविजन आसा काय पळयना आनी लोकांक त्रास जाता काय तो मात सुद्धा पळयना आनी ऑफिसान बसता आनी सगळे तो परमिशनां दिता। आता ही परमिशन दिता म्हणून आम्ही हायकोर्टाची एक ऑर्डर आसा की 6 मीटर एक्झिस्टिंग जर रोड ना जाल्यार तेका त्या बिल्डिंगेक परमिशन तो मल्टी ड्वेलिंग युनिट आसा तेका तो परमिशन दिवपाक शकना। जाल्यार आम्ही आता ऑलमोस्ट 20 कंप्लेनी आम्ही घातला। आम्ही आता 20 कंप्लेनी हांगा घातलेले आसा। ही आख्खी फायल आसा, 20-22 कंप्लेनी आसा। आता सुद्धा हांगा लोकल्स येयला, तेंच्यांनी आमच्याकडे हाडून थोडे कंप्लेंट दिला आणि तेजेर तो जयदेव एक्शन घेना। आता हे जाल्या उपरांत आम्ही विश्वजीत राणेकडे उलयले, मागीर असेंब्लीन आम्ही उलयले, मागीर परते तेणे असेंब्लीन सांगले की आम्ही हेचेर कोण तो जयदेव आसा तेजेर एक्शन घेतले म्हणून आनी स्पेशली कामुर्लेचो प्रोजेक्ट जो आसा तो बंद उडयता म्हणून, इन्स्पेक्शन करता म्हणून। आता हे इन्स्पेक्शन आता मे म्हयन्याच्यान आम्ही त्यांच्या फाटल्यान लागला इन्स्पेक्शन करा म्हणून आनी तो बिल्डर इल्लीगल कोमदात लँड ट्रेसपास करून व्हडले व्हडले गाडयो व्हरून आपले कन्स्ट्रक्शन चालू दवरला। कोमदातान तेका लेटर काढलें, कोमदातान पुलिशेक लेटर काढलें, कलेक्टराक लेटर काढलें, प्रेसिडेंट ऑफ कोमदात तेका लेटर काढून सांगले की हे ट्रेसपासिंग जावपाक जायना म्हणून। जाल्यार तरी पूण तेणे ट्रेसपासिंग केले। काल गेले आम्ही थंय गाडयो हाडयले, ते पुलिशेन मागीर थंय दिले। हे सगळे भानगडी आमकां डेली करचे पडटा आनी अशेंच आजगांव गांवांत तेंच्यांनी सगळी पाट घातलेली आसा, शिवोले पाट घातलेली आसा, मागीर आमचे थिये सुद्धा आता तेंच्यांनी चालू केल्ले आसा, मोयडे, एकोशे हे सगळ्या गांवांचेर तुम्ही जाणा कलंगूट कांदोळे तर पयलींच काबार जाला। सो हे सगळे कोण करता? हो जयदेव हांगा बसता पळय, हो खावन खावन हेची न्हू कात न्हू दाट जाल्ली आहा। हांव डायरेक्ट म्हणटा खावन खावन हेची कात म्हणटा हे दाट जाल्ली आहा। कित्याक एका जेन्ना लोक विचारपाक वयतात, भुरगे विचारपाक वयता की आमचे कंप्लेनीचेर कितें केला, हो केअर करिना। हो आम्ही कॅबिनात गेलो, कॅबिनातल्यान भायर वयता, आम्ही भायर गेलेलो भितर वयता, नाचयता आनी तेचे अंडर जे ऑफिसर आहा पळय ते ऑफिसर इतले मोदेला, तेंकां आता विश्वजिताचो सपोर्ट आसा काय सीएमाचो सपोर्ट आसा या डबल इंजिनाचो सपोर्ट आसा आमकां खबर ना। बट आम्ही जेन्ना विश्वजिताक मेळपाक गेले, हांव आनी विरेश जेन्ना त्याच्या बंगल्याचेर मेळपाक गेले तेन्ना विश्वजितान आमकां डायरेक्ट सांगले की ह्या प्रोजेक्टाचेर आपूण एक्शन घेता आनी आपूण तेंकां सांगता म्हणून। विश्वजितान हे जयदेवाक कॉल केलो आनी तेका सांगले की आरजीचे जे कंप्लेंट आहा तेंचेर तूं एक्शन घे आनी आरजी हांगा भुरगे येतले तेन्ना तूं पळो नाका म्हणून, मातसो बस म्हणून ऑफिसान। तो पळटा भिवन, सो पळो नाका म्हणून सांगले तेका। जाल्यार अजून मेरेन आता विश्वजिताक मेळोन आम्ही 15 दीस जाले, अजून मेरेन त्या मागीर हांवें परते विश्वजिताक विचारले की बाबा हे कितें जाला। तेणी सांगला काम चालू आसा, आम्ही ते करता म्हणून। पण अजून मेरेन तो प्रोजेक्ट बंद जाल्लो ना, अजून मेरेन थंयच्यान आमकां घेवन जॉयंट इन्स्पेक्शन जाल्लेलें ना, अजून मेरेन पंचायतीनूय पंचायत